ह्या बिलान आमी 3 नवे कन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करतात. एक म्हणटा ते एकोमोडेशन रिजर्वेशन. तर सरकारा कडेन जमीन ना आनीक म्हारगूय जमीन आहा म्हणटकर सपोज एक कोण बिल्डर फुडें सरता आनी तो म्हणटा आपूण सरकाराक तुजी लायब्ररी बांदून दिता. बांदपाचो कॉस्ट आनी जमनीचो कॉस्ट हे दोनूय फॅक्टर इन करून ताका फक्त FAR त्याच प्रोजेक्टान मेळटली. This will be specifically only for public amenities and this will be voluntary. So this is called accommodation reservation. दुसरे आहा ते ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट. आता ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट म्हणजे कितें की अशें धरया की आमी रोड वायडनींग करूंक सोदतात. रोड वायडनिंगाच्या सायडीन जी जमीन आहा ही जमीन एक प्रायवेट मनशाची. ती जमीन जर तो आमकां दिता वॉल्युंटरीली जाल्यार त्या जमनीचे इन ल्यू ऑफ दॅट लँड ही वील गेट FAR आयदर इन द सेम प्लॉट ऑर समवेअर एल्स. तिसरें आहा TDR फॉर पॉस्टेरिटी म्हणून ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट फॉर पॉस्टेरिटी. आता आमी सगळे म्हणटात की गोंय म्हणटा ते 5वें व्हरूंक जाय, गोंय म्हणटा ते आमी साल्वार करूंक जाय. साल्वार करप म्हणल्यार कितें इको सेन्सिटीव एरियाज ज्यो आहा नाजाल्यार पोन्नी घरां जीं आहा ही आमी प्रिजर्व करूंक जाय. आता बाय दीस वी वॉन्ट टू गिव एन इन्सेंटीव टू प्रिजर्व इट. हें कशें आसतलें की सगळे जमनीक एक डेव्हलपमेंटल रायट एसायन जातलो. डेव्हलपमेंट रायट धरया एक पोन्नें घर आहा तो डेव्हलपमेंट रायट नलिफाय करतले एंड इन प्लेस ऑफ दॅट जमीन तूं राखूनच तुजे कडेन उरूनच तुका जो डेव्हलपमेंट रायट असायन आहा तो डेव्हलपमेंट रायट तुवें जाय जाल्यार विकूं येता फॉर अ पर्सन इन द रिसिवींग झोन. सो गिवींग झोन्स आनी रिसिवींग झोन्स म्हणून आसचे पडटा. हो कन्सेप्ट देशांत पयलेंदा इंट्रोड्यूस जाता गोंयांत. पयले दोन जे आसात अकोमोडेशन रिजर्वेशन आनी ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट हे आज मेरेन महाराष्ट्रान कर्नाटकान नाजाल्यार तेलंगणान आसा. गोय काँग्रेसीक TDRाक विरोध, काँग्रेसीक भ्रष्टाचाराचो दुबाव. That the transferable development rights cannot be introduced when you have large tracts of open space. But for obvious reasons, this government and its appendages, who are the coalition partners, desire this with an underlying reason of corruption to promote their own financial gain. Because in Goa there are tracts of land which are tenanted. In their opinion, these are non-developable areas. So what they want to do is to usurp the right of a non-developable area for their buildings and constructions and purchase those rights in a smaller form from the landowners of those plots of land and not the tenants, because tenants are supposed to be cultivating and they cease to have a right in terms of development if it is tenanted land, unless there are proper procedures and alienation done for this purpose. The Congress party opposes this move. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी शिरीष कुंकळेकार.